मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 3 वळी 1 ते 30 आनी 5. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजू बरो करता. आनीक एक पावट जेजू एका देवस्थानांत भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेळून आसले. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें, उठ, सगळ्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येता की वायट? जीव वाचूं येता की काडूं येत? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे धारुणये पासत खोंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरूय फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटाक करचें ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बराबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेळ करूंक लागले. धर्या लागीं लोकांचो जमो. जेजू आपल्या शिसां बराबर धर्या लागीं होडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेया थावन, जेरुसलेमासून, इदुमिया थावन, जोर्दानाचे पेलेतोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंज तो करतालो तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना लोकांची तंडी पळोवन ती आपणाक चिंगरोटीत म्हूण ताणें आपणाक एक व्हडें तयार दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका पळयना फुडें ताचे मुखार पांयां पडून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू 12 जाणांक विंचून काडटा. एक दीस दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आनी ते ताचेशी गेले आनी आपणा बराबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली. म्हणटूच नेमलोले 12 जाण ते हे: सिमांव, हाका पेद्रू म्हूण नांव घालें, आनी जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव, हांकां बोअनग्रेस म्हणगे गोडगोड्याचे पूत म्हूण आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू आनी बिल्जेबूल. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडून भायर सरलीं, कित्याक ताची मोत फिरल्या अशीं ती म्हणटालीं. आनी जेरुसलेमाक थावन देंवून आयले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बिल्जेबूल बसला आनी देंवचारांच्या परदाना उदेची तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपोवन तो वापाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालतलो.
खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज उबें धरून वचो. आनी एका कुटुंबांतल्या वांगड्या मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें उरून वचो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसत तर ताचेय राज उबें उरून वचो. ताचो शेवट पावलो. एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां बोगसोतलीं देव निंदा करती तितलोय लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करीत तांकां केन्नाच बोगसोणें मेळचें ना. तीं सासणाक उरता तसल्या पातकाचीं गुन्यांवकारां. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. जेजूची आवय आनी भाव भयण. जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाळ केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करतात तींच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.